हांगासर टायकांडो खातीर हांगासर स्टुडंट्स आयिल्ले आतां सद्या एक जाले पूण आतां सद्या म्हाका एक सांगात की तांकां कितें आश्वासन मेळ्ळां. आज टायकोंडोची हांगा सिलेक्शन ट्रायल आशिल्ले पूण ड्यू टू टॅक्निकल प्रॉब्लम आमकां आयलो ऑफिस एटिंगाचो. ऑफिसर हांगा एवेलेबल ना जाल्यार मे बी दी मिस्टेक फ्रॉम दी हांव सांगूंक शकना खंयची सायड जाली ती म्हणटकीर ऑफिसर्स हांगा नाशिल्ले कारणान हें आमी आतां सिलेक्शन बाय taking prior permission of all the teachers who are here, we have postponed it on 16th of same month. ओके सो तांकां ऑलरेडी लेटरां गेली म्हणजे खंय तरी मातशी तुमची मिस्टेक जाली अशी दिसना. दिसता पूण आतां वयल्यान कशें कितें केलां पळय हांव जस्ट एज ए इनचार्ज हय फॉर दी सिलेक्शन ट्रायल आय गॉट दी लेटर अकॉर्डिंगली हांव हांगा एटेंडन्स मागीर हांगा आसा बरोबर म्हाका दुसरो आसता हो आसा पळय तेजे एटेंडन्स आसा पूण वयल्यान आतां तेणी कशें कितें केलें तें हांव कांय सांगूंक शकना. पूण हांवें जेन्ना तांकां फोन करून विचारलो तें म्हाका ऑलरेडी लेटर काडलेलें आसा कारण तांकां हांवें सांगलें इन्क्वायरी कर आनी म्हाका मेसेज दी म्हणून पूण आजून पर्यंत तेणी म्हाका कांय सांगूंक ना. सो आतां तेंची आयज कॅन्सल जाल्ली आसा. आयज पोस्टपोन आमी कॅन्सल केला आनी आमी 16क दवरल्या तेंची परमिशन टिचर्सांची परमिशन घेवनूच दवरलेलें आहा कारण इन बिटवीन एग्जाम आसा आनी मदीं फाल्यां म्हणटा जाल्यार फाल्यां कांय स्कूल येवपाक रेडी आसा कांय स्कूल येवपाक रेडी ना म्हणून कितें केलें आमी तेंची सगळ्यांची परमिशन घेवन संडे दवरलें आसा 16 तारखेक दवरलें आसा आनी ते सगळे एग्री जाल्ले आसा. ओके.